येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. भारतात एका दिसात 4 लाखां परस चड लोकांक कोरोनाचो बादिकार. 4,000 वयर लोकांक आयले मरण. गोंयांत आयतारच्यान राज्यव्यापी कर्फ्यू. 7 ते 1 मेरेन आसतली गरजेची दुकानां चालू. कर्फ्यूच्या पयल्या दिसा संमिश्र प्रतिसाद. अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले वारे. नुस्तेकारांनी वचचें न्ही खोल दर्यांत. हवामान खात्याची शिटकावणी. गांवगिऱ्या वाठारांत पडूये पावसाचो शिवर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत एका दिसात 4 लाखां परस चड कोरोना केशींची नोंद जाली. तशेंच सुमार 4,000 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.22 कोटींचेर पावलो. जाल्यार 2.42 लाख जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. भारतात एकाच दिसात 4,03,738 कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार 4,092 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. दर दिसा 4,000 वयर कोरोना दुयेंती मेळपाक लागिल्ल्यान गोंयची परिस्थिती हाताभायर वचपाक लागल्या. गोंयचो पॉझिटिव्हिटी दरय देशांत सगळ्यांत चड आसा. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर गोंयच्या थळाव्या स्वराज्य संस्थांनी खर निर्बंध घातिल्ले. आतां ह्योच संस्था कोरोना वेवस्थापना खातीर वावर करतना दिश्टी पडटात. चिचिनी पंचायतीन खाशेली बसका आफोवन शाळेच्या हॉलांचे कोविड हेल्थ केअर सेंटरात रुपांतर करपाचें थारायलां. की आमगे हिंगा एक कोविड केअर कोच म्हूण सेंटर लास्ट मिटिंगे हांवें सांगलोलें आमगे हेल्थ आमकां पावना सो ते हेल्थ आमगे मातशें वाडोवच म्हूण हेल्थ. आनी आयज आमकां येयलां की आमकां एक कोविड केअर करपाक. सो तेच आम हें घेयलां की डॉक्टरा कडेन आम हेल्प मागिलां आनी आमगे पंचायत मेंबर 11 मेंबर्स आहा सो तेंक घेवन आमी एक वर्डाक आमी एक वर्ड मेंबरा सांगिलां एक वर्डाक तेगेले तेका हेल्प करपाक तेच्या अंडर रावपाक एक 5 वा 4 मेंबर्स घे म्हूण. सो ते कोण पॉझिटिव्ह घोर आहाय तेंकां वचोन कितें जाय गोरच्यो वस्तू सो तें कोण दिवपा म्हूण. आनी हांव डेप्युटी कलेक्टरा आम लेटर केला सो डेप्युटी कलेक्टरा हांव लागीं मागोतां की आमगे हें पळय आहा तें बेगीन आमकां कोण आमगे कोविड केअर करचें म्हूण. पंचायतीन ऑलरेडी कलेक्टरा लेटर केला जाता तितून बेगीन आमकां एप्रुवल दिवपाक हो सेंटर इस्टाब्लीश करपाक शिशेनी आनी जागो तयार केला माउंट मेरी हाय स्कूल वर चर्च हॉल. दुसरें म्हणल्यार न्हू आमी एक टीम तयार केल्या. हे टिमीचे मेंबर जावन आसा सरपंच, डेप्युटी सरपंच, ऑल 11 मेंबर्स ऑफ द पंचायत, डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, PI एंड डेप्युटी कलेक्टर. सो मेन पर्पज ही आमची जाता तितले हे कोवीड पिडेक लागून गांवच्या लोकांक हावते भाशेन मदत करपाक जाय ते इन्फॉर्मेशन दिवपाक आनी नदरेन आमी हे मूड तयार केला आनी समजोता सगळ्यांचो आमकां सहकार आसतलो म्हूण. हॉस्पिटल लास्ट हांवें स्टेटमेंट दिल्लो आमची अपग्रेड करची म्हणून तेचे हेल्थ सेंटर आनी बेडकान बी आमचो सिच्युएशन तेन्ना सांगलो तेन्ना एक वर्स पयलीं सांगलें सिच्युएशन बॅड येवपाक शकता इन फ्युचर ऑल्सो येयलें. तो वी आर नॉट प्रिपेर्ड. तो हानी करून ना जाल्यार एकूच दुसरे गांवांत जाय तो आनी इमर्जन्सी हें दिलां आनी आमगे गोरवांक हॉल दिल्या तुमी. हय हॉल दिलें आमकां हॉल आहा हिंगा. तो एटलिस्ट लेट देम आयसोलेट. तो कितें कोण गव्हर्मेंटाक हें घेवन पुरा हेल्थ सेंटराक डॉक्टराक सांगा हिंग हॉल बेस्ट पडलो खंय एट प्रेझेंट. तो आमगे धर्मान आमी करचें म्हूण हांवें कायदा तो कितें जाल्यार पुरा हॉल पडलो खंय न्हू. कोरोनाचो धोको लक्षात घेवन कासारवरणेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान वखदां आनी मास्कांचें वांटप केलें. आयज तुया आनी कासारवाडणे हॉस्पिटलान विजीट करून आयज थंयसर हांवें स्टिमर्स दिल्ले आसा. स्टिमर प्लस कदेली दिल्या तांकां आनी मास्कूय दिल्या. हे कोणाक गरजो आसा पळय गरजेची वस्त तेंच्यांनी डॉक्टरान तांकां दिवपाची. हांवें डॉक्टरां कडेन हँड ओवर केल्ले आसा आनी अशेंच कार्य म्हाजें फुडें चलतलें आनी जाता तितले हांव हेल्प करपाक लागून फुडें आसतलो सदांच. आनी तेजेर म्हाजो नंबरूय आसा 24 hours हांव एवेलेबल आसतलो. केन्नाय तेंच्यांनी म्हाका फोन करूं येता आनी केन्नाय
हांव तांकां अवेलेबल आसतलो एनी टायम ऑफिसान केन्ना एनी टायम तेंच्यांनी फोन करून म्हाका सांगूं येता. आयज हांगासले जे बारीक मनशां तळमळ वळखून तेंच्यांनी हांगासर जे आयज खुर्च्यो म्हणात स्टिमर म्हणात अशे बारीक बारीक वस्तू जे लोकां पर्यंत पावोवन लोकांची सर्वीस करपाचो जे आयज ध्येय घेतला ते निश्चितच वाखाणण्या जोगे आसा. हांव परत एकदां तुमचें अभिनंदन करता. आयज आमची हेल्थ टीम फूल फ्रंट वॉरियर म्हणून आमी सारके तत्परतेन काम करतात. हे दोतोर आसूनी नर्स आसूनी इतर आमचे सगळे ह्या हॉस्पिटलाचे कर्मचारी आसूनी किंवा आमच्या पार्शा सेंटराचे कर्मचारी आसूनी तांचे बी आमी कौतुक करता कारण हे आयच्या संकटाच्या काळांत ते आयज बरें कार्य करतात आनी अशें कार्य करच्या टायमार तांकांय आमी खंय तरी पाठबळ दिवपाची गरज आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आणि संदीप कामोलकार. कोरोना केशी वाडत आसात. वाडत चलिल्ल्या केशींच्या तुळेत साधन सुविधांचो उणाव दिसपाक लागला. मंत्र्यांनी केल्ल्या आश्वासनांची अजून पूर्तता जायना. पेडणेच्या बहुउद्देशीय खेळा संकुलाचे कोविड केअर सेंटरात रूपांतर करपाचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकारान दिल्ले. पूण ह्या आश्वासनाची अजूनय पूर्तता जावंक नाशिल्ल्यान पेडणेचे लोक चळवल्यात. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसूनय सेंटर उबारपाक वेळ कित्याक जालो? पेडणेच्या लोकांनी प्रस्न विचारला. एकंदरीत एक बरें दिसलें की खंय तरी आमी चिमटो काडटूकशी कोणाक तरी जाग येयली आनी ही जाग येतूकशी हांगासर हें काल इनॉग्रेशन जालें. पण पेडण्यात एक नवो पायंडो पडटा असो म्हाका तरी दिसता कारण पेडण्यान न्हय बस स्टॉप स्टार्ट जालो म्हणून वर्साच्या वर्सा लोक नाल्ल फोडटाले तशें आतां हें कोवीड सेंटर स्टार्ट जालें म्हणून म्हयन्याच्या म्हयनो बाबू फोडटलो काय कितें हो प्रश्न पडला. तेणी हें मुळा पासून स्टार्ट करपाक जाय आसलेलें. आतां जर काल इनॉग्रेशन जालें जाल्यार आतां पेशंट रिफर करतलो जाल्यार हांगासर परिस्थिती आयज ना. अपग्रेडेशन कांयच जाल्लेलें ना आसा. मेडिकल टीम अवेलेबलूच ना हांगासर. सो कोण तांचे केअर घेतलो पेशंटाक हांगा आमी जर सकयल धाडलेलो जाल्यार आतां जर पेशंट येयलो जाल्यार तेजे हांगा कोण ताका पळयतलो. सो खंय तरी एक मातशें तरी एक भान दवरपाक जाय की हांगासर पब्लिसिटीचो स्टंट करपाचें आतां बाबून बंद करचें. काल जर इनॉग्रेशन केल्लें जाल्यार तेंचें स्टार्ट करून दिवंक जाय आसलें लोकांक न्हय. सो फ्रस्ट्रेट जावन कितें तरी वगीच रिएक्ट जावचो न्हू तेणी. इतलें फ्रस्ट्रेशन लोकांनी तेचें घेवचें न्हू. तो कोणाक तरी मागीर नांवां घालता आनी पेपराचेर स्टेटमेंट बी घालता. काल आमी पत्रदेवी गेलो थंय तेणी स्टेटमेंट घातला. जाल्यार ते पॉलिटिक्स सोड आतां तरी पेडणेकारां खातीर वावर अशें सांगूंक सोदता आमी ताका. आयज वेळ आसा पेडणेकारांक गरज आसा. तांच्यांनी पक्षांतर केलें. लास्ट टायम एमजी पासून तो BJPन गेले. लोकांक कितें सांगलेलें की आमी विकासा खातीर पक्षांतर केलें. पक्षांतर केल्या नंतर विकास कितें जालो तेची यादी त्याच्या कार्यकर्त्यांनी आमकां दिवची. आमकांय कळनी लोकांकूय कळनी की पक्षांतर हे लोकां खातीरच जाल्लें पेडणेकारां खातीरच जालें काय कितें हें लोकांक तेच्या वयल्यान कळटलें. तर तेंच्यांनी सांगचें की पक्षांतर केल्या नंतर कितें केलें तें. सादें कोवीड सेंटर जर ते स्टार्ट करूं शकनात टायम टू टायम एक मेडिकल फॅसिलिटीज अवेलेबल करूं शकनात जाल्यार प्रवीण भाई आयज फुडें सरून जे कितें हेल्प करपाचो प्रयत्न करता खंय सरकार कमी पडटा ती चुके दाखोवन दिवपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार तेचेर तेंच्यांनी आरूड ओडचें न्हू. ही अळमी कशी बाबू सारके जे पक्षान भोंवत असतात तांकां एक म्हाका दिसता पक्ष ट्रॅव्हलिंगाची गाडी तेंच्या हातीन आसा. ते इलेक्शन येयले काय टर्न मारता. ते फुडल्या आतां त्या इलेक्शनाक बाबू खंय आसतलो ह्या कोट्याच्या कार्यकर्त्यांकूय खबर आसचो ना. हें म्हाका म्हाज्या खोटें दिसता जाल्यार पेडण्याच्या जनतेक विचारा तुमी. सो परत एक फावट आमी मागता कळकळीन विनंती करता की हे कोवीड सेंटर ताबडतोब आतांच चालू जावचें. ताका आनी वेळ काडचो न्हू. जर सरकारा कडेन जमाना जाल्यार तेणी आमकां सांगचें आमी फुडें सरता आमी रेडी आसा भाई आमी फुडें सरया आमी करया तें. पण तेणी बाबून सांगचें आपूण आतां हतबल जाला आपल्या कडेन जमाना म्हणून तेणी राजिनामो दिवन मडगांव वयचो. जेन्ना आमदाराच्या अगेन्स्ट तुमी टिका करतात तेन्नाच लोक जागे जाता अशें दिसता तुमकां? ऑफकोर्स बाबू हो नाचपी माकड. ताका चिमटो काडलो कोलीद लायले काय उडकी मारता तो. काल आमी कोलीद लायले ताका पत्रदेवी हांगासर तेणी नाल्ल फोडलो. हांवें सांगलेलो तो नाल्ल घेवन भोंवता गाडयेन म्हणून. सो हांगासर तेणी येवन काल नाल्ल फोडलो. पण आयज तुमीच पळयात भितर वचून कितें आसा तें. आसा पेशंट भितर आयज पेशंट येयलो जाल्यार भितर ट्रिटमेंट घेवंक शकता हांगासर आयसोलेशनान रावंक शकता जाल्यार पळयात तुमी आयज रिपोर्टर सगळे जाण आसलेले. थंय पत्रदेवी गेटीर कितें परिस्थिती आसली आमी सगळ्यांनी पळयला. सायटीच्या सरपंचाच्या घरा पासून 100 मिटरार गेट आसा. त्या गेटीचेर कितें चल्लां तें त्या लोकांक खबर आसा. एक गाडी न्हू कोण येता वयता कोणाचेच कांय लिमिटेशन्स ना. आयज हायकोर्टाक मदीं इंटरव्हेन करचें पडटा. हायकोर्ट डायरेक्टिव्स दिता की तुमी कोवीड सर्टिफिकेट घेयात आनी कितें करात चॅकिंग करात. हायकोर्ट सांगता ऑक्सिजन अवेलेबल करात म्हणून. म्हणजे आयज सरकार कित्याक जाय हो डेप्युटी CM कित्याक जाय. ह्या डेप्युटी CMान बाबू कवळेकारा कडल्यान शिकचें. तेणी आपल्या बर्थडे दिसा थंय कोवीड सेंटर स्टार्ट केलें. सो आमच्या ह्या डेप्युटी CMान त्या डेप्युटी CMा कडेन ट्युशनाक वयचो असो म्हाका दिसता सांगचें कशें. तेणी तेच्या कडल्यान बोध घेवचो आनी ताबडतोब हें सुरू करचें. आनी जे नवी जी नाटकां पेडण्यान स्टार्ट जाल्यात पळय बेश्टे वर्साच्या वर्सा इनॉग्रेशन करपाची ती बंद करची. 2 दीस पयलीं हांवें सांगलेलें डेप्युटी CM बाबू आजगावकाराक कितें जाता तितले बेगीन हांगासर पेडण्यांक लागून कोवीड सेंटर ओपन करचें. आनी तेणी 2 दिसांनी येवन हांगासर येयलो तो फोन केलो आनी इनॉग्रेशन म्हणून केलें काल तेणी हांगासर.
हांगा भितर येवन पळयलें जाल्यार फकत हांगासर बॅडीत घातलेले आसा. ऑक्सिजन काय हांगासर हें करूंक ना आनी सिस्टम अजून काय सेटअप करूंक ना. जाता तितले बेगीन करची, कित्याक आतां गरज आसा. आनी कितले दीस रावला तर तो, कितें तेजें कमिशन ताका मेळोंक ना कितें 30%, म्हणून तो रावला कितें. जाता तितले बेगीन तेणी करून घेवचें. आनी हे लोक हांगासर मरतात पळय, आतां कितले दीस जाले, ताका तेन्ना जाग पडोंक ना. जेन्ना हांवें ताका सांगलें तेन्नाच ताका जाग येयली. तेणी जाता तितले बेगीन हे लोकांक लागून जाता तितले बेगीन करून दिवचें, म्हाजी इतलीच अपेक्षा. आतां तुमी विजीट केले, सो कितें कंडिशन तुमकां दिसलें आनी कोण थंय हजर आसले अशें? आमचो सर डेप्युटी कलेक्टर आहलो भितर, प्लस हांगासर म्हाका दिसता हांगासर डॉक्टर कोणूच ना. तेंच्यांनी डॉक्टराक हें करचो जाता तितलो बेगीन, प्रिफर जाता तितलो बेगीन हांगा हाडचें डॉक्टरांक. आनी डॉक्टर नासतना हें कितें करूंक शकता, हें तूं स्टार्ट करूंक शकना. बेश्टेच हांगासर लेबर हाडून हांगासर तुका दवरून हांगासर कामां जावची ना. तूं डॉक्टरांक घेवन तूं फुडें सरोंक जाय. डॉक्टर आतां येयला जाल्यार हांगासर एकूय डॉक्टर ना. थंयसर गेल्या उपरांत कलेक्टर किंवा डेप्युटी आपले मामलेदार सांगतात कालच्यानच स्टार्ट जालें म्हणून. ना, कालच्यान स्टार्ट जावंक ना. हे लोकांच्या दोळ्यार धूळ घालतात हे लोकांक फटोवंक सोदतात. म्हणजे आमी करून दाखयलें, अशें करिनाकात. हो टायम न्हू तो लोकांच्या दोळ्यार धूळ घालपाचो आनी 30% घेवपाचे. हो टायम न्हू तुजो. तर 30% सोड आनी जाता तितल्या लोकांक हेल्प करूंक फुडें सर. हे म्हाजी इतलीच अपेक्षा. आनी म्हाज्या कडून कितले जाता पळय तितले हांव करून दाखयतलो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत लायल्या 15 दिसाच्या राज्यस्तरीय कर्फ्यू आयतारच्यान सुरू जाला. पूण सत्य परिस्थिती पळयल्यार हो कर्फ्यू न्हय, चवथीचो बाजार कसो दिसता. सगळीं गरजेची दुकानां सकाळी 7 ते दनपार 1 मेरेन उक्ती आसतली हें मुख्यमंत्र्यान कित्येक फावट तरी सांगलां. तरी पण लोक सामान भरपा खातीर गर्दी करतना दिश्टी पडटाले. आमच्या खबराकारांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून कर्फ्यू आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला. पळयात. 15 दिसांचो कर्फ्यू 23 तारखेक सोंपता. मजगतीं अति आवश्यक सेवा आनी गरजेची दुकानां सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन चालू उरतलीं. पूण लोक मात अजुनूय दुकानांत गर्दी करतना दिसतात. दुकानां आनी मार्केटांत लोकांची गर्दी आसता. तशेंच कांय लोक कारणां शिवाय भोंवतनाय दिश्टी पडटात. कुंकळे कांय व्यापारी मार्केटा भायर वस्तू विकताले. लोकांनी वस्तू घेवपाक गर्दी केल्ली. लोक आयकनात म्हणून पोलिसांक जबरदस्तीन दुकानां बंद करची पडलीं. जे सरकारान लॉकडावन केले कडेन आसा तेजो आज पयलो दीस आनी आज 1 म्हणल्यार शॉप ओपन नासले आनी आज 1 नंतर जी आसा ती सगळी शॉपां बंद जाले कडेन आसात. रस्त्यार फक्त चलतात म्हण त्यो गाडयो ते सुद्दां कुंकळे जे पुलीस आसात तेणी नाकाबंदी केले कडेन आसा आनी प्रत्येक गाडयो ज्यो मोटरसायकलीन येता तांकां तांचे कडच्यान विचारपूस करता ते खंय वयता का थंय वयता हें करूनच. आनी हितून सांगपाचें म्हणल्यार अशें की कर्नाटकाची ज्यो गाडी आसात त्यो चड येता ह्या वटेन. ह्यो चड येल्ले कारणान हांकां सारकी चॅक करपाची गरज आसा. आज ही जी नॅशनल हायवे आसा ह्या नॅशनल हायवेचेर फक्त एकच नाकाबंदी एक कडेन केले कडेन आसा म्हण ती कुंकळे. हांगा एवरी टायम जेन्ना जेन्ना नाकाबंदी जाताली तेन्ना बाळ्ळी हो मेजर पॉयंट उरतालो. कित्याक बाळ्ळी साकून बेतलां वचोंक मेळटा, केपें वचोंक मेळटा. ही नॅशनल हायवे आनी ह्या वटेन जायती वाटे आसात बाकी कडेन वचपाक मेळटा. पूण हांगा पुलिसेन हांगा फक्त एक नाकाबंदी ही कुंकळी बाजारां केल्या. गोवा 365 खातीर वाडली आनी कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. मडगांवां कर्फ्यूक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. रस्त्याचेर गाडयांची यो वच कमी आशिल्ली. गरजे भायर दुकानां बंद आशिल्लीं. पूण सकाळच्या वेळार लोक बाजारांत दिश्टी पडटाले.
सरकारान जनता कर्फ्यू इम्प्लिमेंट केला तो आयज पयलो दीस आशिल्लो. पयलो दिसा सकाळचे लोक मार्केटान भोंवताले ते दिश्टी पडटाले. लोकांनी येवन बरे भशेन येवन हे केले, बरे येवन सगळे खरेदी बी केली. पण एक जाल्या उपरांत मात्र हांगा कडकडीत बंद आशिल्ले आनी पुलीस हांगा भोंवन सगळे कडेन मॉनिटर करताले ते दिश्टी पडटाले. कोणाकूच जे मायग्रंट्स जे हांगा जे एकठांय जाता मुन्सिपालिटी कडेन तांकांय बी ते धांवडायताले. पुलिसांनी ह्या फावटी मातशें बरें हें केलां की जे कोण भोंवता बिवता तांकां ते भोंवपाक दिनात आनी बरें इम्प्लिमेंट केलां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप सयेकर. बागायतदार मार्केटा भायर दुसऱ्या दिसा लोकांनी गर्दी केल्ली. गर्दी टाळपा खातीर पुलिशेन बागायतदारच बंद केले. तरीकय भाजीपालो विकतो घेवपाक लोक रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडटाले. पूण एका उपरांत सगळे वेव्हार बंद आशिल्ले आनी कारणां शिवाय भोंवप्यांचेर पुलीस कारवाय करताले. सीएमान गोवा गव्हर्मेंटान कायदो कितें काडलेलो नो सुद्दां कर्फ्यू चालू आसली म्हणून. पूण फोडें मार्केट हे 7ांकूच आयज बंद केलें हेंच्यांनी थोड्या गोवा पुलिसांनी. तांकां दिसतालें ते म्हणटा मार्केट बंद म्हणजे बंद. काल आतां लोकांनी वेपार हाडलेलो आहा तांकां नो सुद्दां म्हणल्यार तांकां टायम दिल्लो न्ही नो म्हणल्यार ते नो पयलीं 7ांकूच आयज दुकान उगडटनाच तेंच्यांनी बंद केलें. आयच्यान कंप्लिटली दीस मार्केट बंद उरतले प्लीज. हांगा आमी गेटी घातलेले आसा, बाजार बंद जाल्लो आसा. जो लोक भितर आसा मातशे भायर सरात. जो लोक भितर आसा मातशे भायर सरात. फिश मार्केट आमी बंद केल्ले आसा आनी आमचे फाटल्यान तुमी परतून बसत जाल्यार तुमकां डायरेक्टली जाण्याचो मार मेळटलो प्लीज. काय भायर करपाचो सत्तर आनी पुजा करपाचो तुमी सांगता. आज कर्फ्यूचो पयलो दीस आनी आज सकाळी लोकांची खूब गर्दी आसली. बागायतदारां लायन लागिल्ल्यो. 1 पर्यंत सगळी गर्दी आसली. 1 पर्यंत सगळे कंट्रोल आयिल्ले आसा. पुलीस आपलें काम करतात. जे येता वयतात तांकां सगळ्यांक विचारतात तुमी खंय वतले, खंय वतात, कित्याक वतात. गाडी सगळी आडयतात आनी ते इन्क्वायरी करतात. लोक आपली रिजन सांगतात आपल्या मेडिसिना हो कामां आतां ड्युटेक सुटल्याक लोक सांगतात. गोवाचो रिपोर्टर कृष्णा नायक फोंडेच्यान. कुडचड्या लोकांनी बाजारांत गर्दी केल्ली. गोंयाक सद्याक कोरोनाची केसी वाडीत चल्ली आसा आनी गोंय सरकारान आयच्यान म्हणजे 9 तारखेर आज आयच्यान कर्फ्यू जारी केला. सकाळ फुडें 1 पर्यंत ग्रोसरी सामान चालू आसतलें आनी सांजचे बाकी कांय एसेन्शियल आसा फार्मासी त्यो लेट पर्यंत चालू आसतलें अशें सरकारान हें म्हणलां. पूण मार्केटां लोकांक येवपाचें आज एसेन्शियल 1 पर्यंत आसा. पूण आज ती मार्केटांत गर्दी पयली जर कर्फ्यू जर कालय मार्केटांत खूब गर्दी आशिल्ली. काल कर्फ्यू लागतलो
सरकाराने बंद आसतले अशें सरकारान सांगलें की एसेन्शियल चालू, तरी पूण काल मार्केटान सामकी भरपूर लूट पळोवपाक मेळ्ळी. आनी कुडचड्यार आज तुका सांगता, आज केसीस वाडत आसा, दिसान दीस गोंयभर वाडत आसा. आनी तूं तशें पळोवपाक गेल्यार आज सकाळच्यान मार्केटां भितर खूब गर्दी आशिल्ली. एसेन्शियल घेवपा बरोबर बाकीचें सामान, फ्रुट्स, मागीर स्वीट मार्ट हें सगळें चालू आशिल्लें. स्पेर पार्ट्स खंय अशें बंद अशें कांय नाशिल्लें. आनी सरकारान एक लोकांचे म्हणण्या प्रमाणे सरकारान एक खंय तरी चुकता कित्या खातीर जे सरकारान काल डिक्लेअर केला की कितें आमी चालू आसतलें, कितें बंद आसतलें, पूण तें इम्प्लिमेंटेशन कोण करतलो? पोलीस कितले आसतले, पोलिसाक कितले आमी कॅपेसिटी आसा, पोलीस कोणा कडेन पावतले, तांकां फायल का सरकार फक्त अशें म्हणल्यार की हाजे फाटल्यान हो दंड आसतलो, तें आसतलें, पूण तें इम्प्लिमेंटेशन कोण करतलो हो मोठो प्रश्न जाला लोकां कडेन. गोवा 3 प्रवार सावळेकर, कुडचडीचो. वास्कोच्या बाजारांतय लोकांनी जिणे गरजेच्यो वस्तू घेवपाक गर्दी केल्ली. रस्त्याचेर गाडयांची गर्दी आशिल्ली, पूण पुलीस लोकांक गर्दी टाळपाची विनवणी करताले. अननेसेसरी भोंवपाचें बंद करात. जे गरजेच्यो वस्तू आसा, कोण गरज आसा तेंच्यांनी भोंवपाचें. एकाचे नंतर टोटली बंद म्हणून सरकारान सांगलेलें आसा. तुमी तेची नोंद घेवन आमकां हेल्प करपाची अशी तुमकां नम्र विनंती आसा. एकाक तुमचे सगळीं शॉपां बंद जावन मुवमेंट बंद जातलो. दोडामार्ग शिमेर पुलिसांचो कडक बंदोबस्त आशिल्लो, जाल्यार अस्नोड्या लोक रस्त्याचेर भोंवतना दिश्टी पडटाले. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले, देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसाचो शिवर पडूये. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या चडावत तापमानात बदल दिसून येतलो. मुरगांवां सगळ्यांत चड 35.4 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.